오버에 하면 되게 오버에 하면
पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या आयज मिसान वांटो घेवच्याक. जेजूच्या कोश्टांचो आयतार, ताळयांचो आयतार हो आमी मनयता. आयज आमी हांगसर दुसऱ्या मिसान ताळयो बेजार करिना, पूण बेजार केल्ल्यो ताळयो तुमकां दिलेल्यो आसा. तर हांव फकत तुमकां इतलें वाचून तुमकां म्हणून हातूंत त्या समारंभांत वांटो घेवंक संदी दिता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, प्राचीत काळ सुरू जाला तेन्ना थावन दोणवणेन आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या. आनी आतां आख्या पवित्र सभे बरोबर सोम्या जेजूचो पास्कांचो गूट समोरूंक सुरू कोत्ता. हो गूट म्हणल्यार ताच्या कोश्ट मोरना आनी पुनर्जिवणपण. तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेमाच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी खुर्साच्या मोरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवणपणांत आनी मोहिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रोवेसाचो उगडास करून सोम्याचे फाटल्यान आमी वचुया. आतां आमी हांगसर भितर आसा, ताळयांचेर आशिर्वाद घातलेलो आसा. आमी आतां हे शुभ वर्तमान आयकुया. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. परबेक आयिल्ल्या जायत्या लोकांक जेजू जेरुसलेमाक आयला म्हूण आयकलें. मांडाची चुडटां घेवन तो लोक ताका मेळूंक भायर सरलो आनी अशी बोब मारूंक लागलो, जय जय सुरेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, इस्रायलाच्या राजाक जय. आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडू मेळ्ळें आनी ताचेर तो बसलो. पवित्र पुस्तकान अशें बरोवन आसलें, सियोनाचे दुवे भिवू नाका, हो पळय तुजो राजा येता, गाडवाच्या शिवांचेर शिंगराचेर बसून येता. ताचे शीश पयलीं ह्यो वस्तू समजल्यान. पूण जेन्ना जेजू मोहिमेवंत जालो तेन्ना ताचे विशीं अशें बरोवन आसलें म्हूण आनी तांकां अशें केल्लें म्हूण तांकां उगडास आयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या ह्या मिसान आमी वांटो घेतना हें जाणो जावया की जेजू जेरुसलेमाक गेलो कित्याक लागून. थंयसर तो आमकां सगळ्यांक देवाच्या स्वाधीन करून आमकां पातकांतली सुटका दितलो. हें करपाक तो आतां प्रवेश करता. म्हणटूच ह्या कोश्टांत आमी आयज ताच्या भाग घेता. दोबाजीक पास्क परबेच्या 6 दिसां आदीं सोमी जेरुसलेम शारांत आयलो. तेन्ना ताका मेळून आयलीं भुरगीं हातांत घेवन चुट्ट्यो ताळयो आनी व्हडा ताळ्यान बोब मारून ती म्हणूंक लागलीं, उंच सर्गी जय जय, आमची दया करून आमचे मदें तूं आयलाय, जय जय तुका. दारवंट्यानो, तुमचें माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवंट्यानो, तुमची तोंडां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो दलबरांचो सर्वेस्पर मोहिमेवंत राजा तो. उंच सर्गी जय जय, आमची दया करून आमचे मदें तूं आयलाय, जय जय तुका. मागुया. सोरपोदेदारा शासनाच्या देवा, मनशा कुळाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवणारान मनशा सैम घेवचें आनी खुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन
ताच्या पुनर्जिवणपणांत वांटो मेळूंक कोणवाळेन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी बसून देवाचें उतर आयकुया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका कोऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरां धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो तालो आयकूंक कोरो शीस कसो आपणाक चीट दिवंक दोर सकाळी तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. कोडसोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें कार्ड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो किन्नोऱ्यो करताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो सबाब जातलो. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. परतून म्हणुया. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता तितले म्हज्यो मस्कुऱ्यो करतात. म्हजीं केबाडां करतात. म्हाका केडून तोकली हालयता. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवाडचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. सबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलीशीं सुणी म्हजे भोंवतणी निश्टून मनशाचे पेडे म्हाका दाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विणटात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटा. सबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांटात आनी म्हजे आंगले कोणाक पडचे ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोल बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबेमाजा तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यांनो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो ताचे वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. भागिवोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच काली केलो. मनशा भाशेन जिवन देंवून तो कालतो जालो. मरो पर्यान आनी कुर्सार मरो पर्यान कालतो. देखूनच
देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रचनेन परगटचें. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. उद्गार. मरो पर्यान कुर्सार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो, देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवान परस व्हडलें नांव ताका दिलें. मार्कू पोरमोणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्ट मोरणाचो इतिहास. 2 दिसांनी पास्कांची आनी फूग नासलेल्या उंड्याची परब जावची आसली आनी मुखेल यादनीक आनी धर्मशास्त्री जेजूक कसो मोसलोतीन दवरचो आनी जिवेशी मारचो ते पळयताले. तरूय ते म्हणत, हे परबेच्या दिसा नाका, लोकांची उंचांबोळाय बी जावंक खरी. जेजू बेतानेंत शिमाव कोडकाराच्या घरांत जेवणाक बसलो आसतना एक बायल उंच मोळाचें ओसोळ जोता मनशाचे पोरमळीत तेल एका चंद्रकांती आयदोणांत घेवन आयली आनी आयदोन फोडून तें तेल तिणें ताच्या माथ्यार ओतलें. थंय आसलोले थोडे जावन आपणान भितर तिडले आनी तांणी म्हळें, ह्या तेलाचो इबाड कित्याक म्हूण केलो, तर असलें तेल 300 वयर दिनारांक विकून गरिबांक दुडू दिवंक जातें. आनी तिका ते रागान बेश्टायताले. पूण जेजून म्हळें, तिका सोडात, तिका तुमी कित्याक त्रास दितात. तिणेन म्हजे सोरी बोरल्यांतली बरी कोरणी केली. गरीब लोक तुमचे मदें सदांकाळ आसाच आनी जाय तेन्ना तुमच्यान तांकां बरें करूंक जाता. पूण हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसचो ना. तिचे कडेन घडटालें तें तिणेन केलें. आदी फुडें म्हजी कूड तिणेन निकिपिनेक मागली. खरेंच तुमकां सांगता, आख्या संवसाराक हें शुभ वर्तमान गाजो तितल्याय स्वातेर हें जें हिणेन केलां तेंय तिचे उगडासाक परगट जातोलें. तेन्ना बारांतलो एकलो जुडास इस्कारियोत मुखेल यादनिकाच्या हातांत जेजूक धरून दिवंक तांचे शीं गेलो. हें आयकून ते खोशी जाले आनी ताका दुडू दिवंक ते कबूल जाले आनी ताका धरून दिवंक एक बरो सोयीक तो सोदतालो. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिशांनी ताका म्हळें, तुजें पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिशांतल्यान दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता त्या घराच्या दोनयाक म्हणात, म्हज्या शिश्यां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वसरो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलोलो वसरो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीश भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास तयार केलें. सांज जातोच 12 शिशा सांगाती जेजू आयलो आनी ते बसून जेवता नासतना
ताणें म्हळें, म्हज्या बरोबर जेवतात तांतलो तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. ते बोव खोंतीपुरीत जाले आनी एक एकलो विचारूंक लागलो. हांव गायतो. आनी तांणी तांकां सांगलें, बारांतलो एकलो म्हजे बरोबर ताटांत उणो बुडयता तो मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचें कोटा. जल्मुकूच नासलेलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें आसतें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन ताणें म्हळें, घेयात ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. आनी तांणी तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत, समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें दाकाच्या फळांचे हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हटल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तुमचो सगळ्यांचो बावार्द दणवणटलो. तर अशें बरयल्लें आसा, हांव गोवळ्याक मारतलो आनी हिंडाच्या मेंढऱ्यांची दुस्पट जातली. पूण हांव पुनर्जीवन जातोच तुमच्या आदीं गालिल्यांत वेतलो. पेद्रून ताका म्हळें, येरा सगल्यांचो बावाट दोंडवळ्यार पर्यान म्हजो दोंडवळचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयचे राती कोंब्यान 2 पावटी सात घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. आनी तो ओदीकूच भासूंक लागलो. तुजे बरोबर म्हाका मोच्चें लेगून पडलें जाल्यार हांव तुका नाकारचो ना. येरा सगल्यांनी तशेंच म्हटलें. तेन्ना ते गेत्सेमनी म्हटलेल्या मोळ्यांत पावले. जेजून आपल्या शिश्यांक म्हळें, हांवें मागणें करीसोर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवाक आपणा बरोबर व्हरून तो थरथरूंक आनी खोंतीपुरीत जावंक लागलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, संतापान बरोवन म्हजो जीव मोरचे तोरणीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून दोरनीर सोरपटून तो आपणा वेली ही घोडी जाता जाल्यार पयस वचूं दी म्हूण मागतालो. ताणें म्हळें, आब्बा बापा, तुज्यान सगलें जाता. हें पात्र म्हज्या वेलें पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. आनी परतून ये जाल्यार ते न्हिदलोले मेळ्ळे. तेन्ना ताणें पेद्रूक म्हळें, शिमाव, तूं न्हिदलाय? एक घोडी भर तुज्यान जागोर रावंक जायना मू? तुमी ताळणेत पडोना जावचे जागे रावात आनी मागणें करात. ओत्मो राज्य आसा खरो, पूण कोड असोक्त. आनी नव्यान वचून तशेंच म्हणून मागणें केलें. परत आयलो तेन्ना ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. तांचे दोळे जेमेन जोड जाल्ले आनी कशी ताका जाप दिवची ती ते नको जाले. आनी ताणें तिसरे फावट येवन तांकां म्हळें, ह्या फुडें न्हिदात आनी विसव घेयात. वेळ पावलो. पळयात, आतां मनशाच्या पुताक पातक्यांच्या हातान घालतले. उठात, आमी या. म्हजो घात घेवचो तो लागीं पावला. अशें उलयता आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय पावलो आनी ताचे सांगाती तोरवारी आनी तोंकले घेवन मुखेल यादनिकांनी धाडलोले लोकांचो एक जोमो आसलो. ताचो घात घेतोल्यान तांकां अशें म्हणून खुणा दिल्ली, हांव उमो घेतलो पळय तोच तो. ताका धरात आनी सांबाळून व्हरात. आनी
पावना फुडें तो रोकडोच जेजू शोरसे आयलो आनी ताणें म्हणलें गुरुजी, आनी ताचो उमो घेतलो आनी तांणी ताचेर आंगार हात घालून ताका घोट धरलो. तेन्ना ताचे बरोबर आसलोल्या एकल्यान तोरवार काडून पुरोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कानूच कातरलो. जेजून ताका म्हळें, तोरवारी आनी तोंडे घेवन हांव कोण पुंड जालोले भाशेन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात. दिसपटो देव मंदिरांत शिकवण दिवन तुमचे मदें हांव आसलो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना, पूण पवित्र पुस्तक खरें जावंक जाय. त्या वेळार सगळे शीस ताका सांडून पळून गेले. कोण एक तोरणो धाकटो बेश्ट्या आंगार ओळ पांघरून ताचे पाटल्यान वेतालो. तांणी ताका धरलो, पूण ताच्या हातांत ओल सोडून दिवन तो विंगलोच पळोवन गेलो. आनी जेजूक पुरोम याज्ञिकाशी हाडलो आनी सगळे मुखेल याज्ञीक, वडील आनी शास्त्री थंय एकठावले. पेद्रू पयस थावन ताचे पाटल्यान चलून पुरोम याज्ञिकाचे राज आंगणांत भितर पर्यंत गेलो आनी कामदारान बरोबर दोगत्याक बसून तो उब घेतालो. पुरोम याज्ञीक आनी आख्खी महाधर्मसभा जेजूक मरणाचें फर्मण दिवचे खातीर ताचे आड कसली एक गोवाय मेळत काय म्हूण पळयताले, पूण तांकां ती मेळना जाली. तरी सोबार जाण ताचेर आड लौकीक गोवाय दिताले, पूण तांच्यो गोवायो वेगवेगळ्यो जाताल्यो आनी थोडे जाण उठून ताचेर अशे बोगळांत घालूंक लागले. हे हातांनी बांदलोले देव मंदीर हांव मोडीन आनी हातांनी बांदूंक नासलोले दुसरे एक 3 दिसां भितर बांदीन अशें ताणें सांगलोलें आमी आयकलां. पूण तांची गोवाय एकामेकाक समनासली आनी पुरोम याज्ञिकान मोदेकांत उबो रावन जेजू कडेन अशें विचारलें, हे तुजेर आड गोवाय दितात, ताका तूं कांयच जबाब दिनाय? तो ओगोच रावलो आनी ताणें जाप काडली ना. नव्यान पुरोम याज्ञिकान ताच्या लागीं अशें विचारलें, तूं क्रिस्त भाग्यवंताचो पूत? जेजून तांकां सांगलें, ओय, हांव तो. आनी मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाताक बसलोलो आनी सर्गीच्या कुपान वेळ्यान आयलोलो तुमी देखतोल्या. तेन्ना आपली आंग वस्त्रां पिजून पुरोम याज्ञिकान म्हळें, आनी गोवाय आमकां कित्याक जाय? तुमीच देव निंदा आयकली, तर तुमकां कितें दिसता? तांणी सगल्यांनी तो मरण फावो आसलोलो गुन्यांवकार म्हूण थारायलें. तेन्ना थोडे जाण ताचेर थिपी उडोवंक लागले आनी ताचे दोळे धापून आनी ताचेर मुट्टी मारून म्हणूंक लागले, तूं प्रवादी म्हूण दाखय. कामदार ताचेर थापटां मारताले. पेद्रू सोकला राज आंगणांत आसतना पुरोम याज्ञिकाची कोण एकली चाकोन आयली आनी दोगत्याक बसलेल्या पेद्रूक देखून ताणें बरो पळयोवन तिणें म्हळें, तुंय नाजरेतकार जेजू बरोबर आसतालोय. पूण ताणें नाकारून म्हटलें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो, हांव तें समजोय ना. आनी थंयसो कोडसरून तो फुडल्या आंगणांत भायर सरून गेलो. ताका नव्यान पळोवन ती चाकून थंय बसलोली आसलोल्यांक म्हणूंक लागली, हो त्या मनशांतलोच. पूण ताणें नव्यान नाकारलें आनी मातशे वक्तान थंय आसलोल्या नव्यान पेद्रूक म्हळें, दुबावा विणे, तुमी तांचे भितरलो एकलो, तुमी गालिल्यांचो मूं रे? पूण तो आपणाचेर शिराप घालूंक आनी सोपूत घेवन म्हणूंक लागलो, तुमी सांगतात त्या मनशाक हांव वळखोच ना. तेन्ना रोकडोच कोंब्यान दुसरे पावट साद घालो. कोंब्यान 2 पावटी साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. जेजून सांगलोल्या ह्या उतराचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी तो रोकडोच रडूंक लागलो. आनी सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी, जाणटेल्यांनी, शास्त्र्यां आनी आख्खे महासोबेच्या बरोबर थाराव घेतलो
आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातांत घातलो. पिलातान तांचे लागीं विचारलें तूं जुदेवांचो राजा होय? आनी ताणें जाप दिवन म्हणलें, तूंच सांगताय. मुखेल यादनीक जिनसोवार गुन्यांव ताचेर घालताले. पिलातान तांचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितले गुन्यांव पळे ते तुजेर घालतात? पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. पोरबे सोमोयन खंयच्या एक कोयद्याक लोक मागीर ताका सुटका दिवपाची एक चाल आसली. तेन्ना बोंदाय केलोल्या येरा बरोबर बोंदकुणींत दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कोयदी आसलो. ताणें बोंडायेंत खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणें ताणें केलां तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल यादनिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो तर बेस बरें जाणा आसलो. पूण हेरा परोस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल यादनिकांनी लोकांक फुसलायल्लो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हणलें, तशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी नव्यान हुयेल मारली. ताका कुर्सार मार. तरूय पिलातान तांकां म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागली. ताका कुर्सार मार. म्हणटोच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोले तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबोन दिवन खुर्सार खिळावंक ताचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका राज आंगणांत व्हेलो आनी आख्खी पळत्रोन जमलोली. ताका एक जांबळें आंगवस घातलें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताचे मस्तकार घातलो आनी ताका अशें नोमान करूंक लागलें, नोमान तुका हे जुदेवांच्या राया. आनी बेटकाटी घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचेर थिंपी उडयताले आनी दिंबी म्हणून ताका नमस्कार करताले. ताची खेबडां केल्या उपरांत जांबळें आंगवस काडून नव्यान ताका ताची खाशाची आंगवळी घातली आनी ताका खुर्सार खिळावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसूर सिरियेचो शिमाव आलेसांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूच्यो खुरीस व्हरूंक वेतीक धरलो आनी गोलगोता म्हणजे कोर्ट्यांचो जागो म्हणटात त्या सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंदरोस मिसळून ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका खुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कोणाक कितें पडटात तें पळोवंक तांणी सोरती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटली. ताका खुर्सार मारलो तेन्ना दोनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घातलेलो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगा चोरांकूय खुर्सार मारले, एकाक ताचे उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. खोट्या मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकाचेर आसले तें खरें जालें. तेन्ना येता वेता आसलेलो लोक आपली तकली हालयत ताची निंदा करताले आनी ते म्हणटाले, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तर त्या कुर्सावेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्या बरोबर मुखेल यादनीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कऱ्यो करताल्यो. हाणें येरांक सोडयली, हांचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळोवन सोतमांचे खातीर ताका आतां कुर्सावेलो दिवून दी. ताचे बरोबर खुर्सार मारलेले तेय ताच्यो शेट्यो करताल्यो. दोनपार जातोच 3 वाजोपर्यान सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एलोई एलोई लबा सबक्तानी. म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय उबी आसलोल्या थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता.
कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलोंबे बुडोवन आनी एका बोडयेक लावन ताका पिवंक दिवंक लागलो म्हणून रावात एलिजा ताका देवंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आरडून प्राण सोडलो. हांगा आमी सगळीं दिमी घालया. देव मंदिराचो पर्दो वयर तान सकयल दशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताचे सामकार आसलेल्या सोदपोतीन पळोवन म्हळें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. थोड्यो बायल्यो पयस रावन पळयताल्यो. तांचे भितर मारिया मागदालेन, धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मारिया आनी सालोमे. तो गालिल्यांत आसतना ताचो पाटलाव करून त्यो ताच्यो सेवा करताल्यो. ते भायर ताचे सांगाती जेरुजल्याक चडून आयलोल्या तांतल्यो साबार दुसऱ्यो बायल्यो आसल्यो. सांज जाले उपरांत आरामेतेचो जुजे आयलो. तो न्याय सभेचो एक श्रेश्ठ बुडवंत आसलो आनी देवाच्या राजाची वाट पळयतालो. तो तयारेचो दीस म्हणजे सोनवारा आदलो दीस देखून धीर धरून ताणें पिलाताची वचून जेजूची कूड मागली. इतलो बेगीन मेलो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी सोदपोतीक आपोवन हाडून तो मेलो जाल्यार ताणें विचारून घेतलें. सोदपोती कोडची सारकी खबर घेतोच जुजेक ताणें कूड व्हरूंक दिली. जुजेन एक ओळ विकती घेवन हाडली आनी ताका देंवोवन ओळींत रेवडायलो आनी फातरांत कांतोयल्या एका फोंडांत ताका दवरलो. मागीर एक फातर गुंडाळून फोंडाच्या दाराक लायली. मारिया मागदालेन आनी जुजेची आवय मारिया ताका खंय दवरतात ते पळोवंक आसल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बसात. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान जेजून आमकां सांगलां देव बाप म्हणून. म्हणटच आमच्या सुर्गीच्या बापान आमच्या सगळ्यांचो मोग करून आनी प्रत्येकाचो आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यांत. ह्या संवसारांत आमी आसतना आमी त्याच्या मोगाक आवडेता आनी एकामेका मदें आमी वो मोग सोदता. आनी खूब फाटी आमी एकामेकाच्या मोगान जियेतना निराशी जाता. थोडो वेळ म्हूण नाय तूं आमकां बरें दिसता, पूण मागीर आमी खुशाल ना. म्हणटच हांगसर आमकां जेजू एक शिकवण दिता. मोग कशे भाशेन करूंक जाय पळय तो. पयले सुवातेर देवान तर आमकां रचल्या जाल्यार देव आमचे मदें आसा. देवा विरेत तर आमी मोग सोदीत आनी करीत जाल्यार तो निर्फळ जाता. देवा सोबे रावन आमी मोग करीत जाल्यार कितें जातलें? दुसरी जी देवाक एकवटान मोग करिना तांकां आमी आजीर जातल्या. आनी जशे भाशेन ह्या दिसांनी आमकां जेजू दाखयता आमच्या पातकांक लागून ताणेन आपलें जिवीत
आमचे पासत वारोयले. तो आमचो मोग करता. जेन्ना आमी ताचो मोग करिना, पातकान जियेता आनी पातकाचो परिणाम आमचेर जाता, तो सगळो तो आपणाचेर घेता. आनी ताणें आमकां कितें दाखयलेलें आसा की तुमचे मदें ओ आमचे मदें आनी ताचे मदें बिलकूल फरक ना, एकपण आसा. देवान आमकां जेन्ना घडोवन हाडली ह्या संवसारांत, ताणें आमकां आपल्याच एकवटान दवरलेलें आसा, पूण आमकां स्वतंत्रपण दिलेलें आसा. हें आमचें मन पळय आसा तें जाणवायेन त्या मनांत आमी देवान कितें घडोवन हाडलेलें आसा तें जाणा जावंक आनी ताका सहकार करूंक. जशे भाशेन जेजून आमकां आयच्या वाचपांनी सांगलां, कशे भाशेन तो देवाक आपल्या बापाक सहकार करतालो आनी ताचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादतालो. आतां हें कोणें आयकूंक ना? सगळ्यांनी आयकलां, पूण हें कित्याक लागून आमचे कडेन घडोना? पयले सुवातेर आमी खालती जावंक जाय. दुसऱ्या वाचपान आमकां दाखयलां कशे भाशेन जेजू देव आसलोलो, पूण देवपण ताणें सोडलें आनी इतलो खालती जालो की एक चाकर तो जालो. कोणाचो चाकर? आमचो, मनशा कुळाचो. ताणें हो बेस पत्करलो आनी ताका लागून देवाचें बरेपण ताचें सगळें उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक मेवलें. आतां हें बरेपण सगळ्यांनी चाखलेलें, पूण तरी पूण कित्याक म्हणून ताका मारलो? तर बरो मनीस आसलोलो, पूण बऱ्या मनशाक कित्याक म्हणून ताणें काडलो आनी खुर्सार खेळायलो? कित्याक पातक तशें कोत्ता. पातक आमकां बऱ्या मनशांक सारकें तोडफोडून उडयता. आनी हें जेजून आमकां दाखयलां पातकाचो परिणाम कितें पळयतो ताच्या जिवितांतल्यान. म्हणटो दुसरें म्हणजे आमी ताचेर आमचे दोळे लावन तो आमचें सगळें जियेता ताच्या मार्गान ताचे वाटेन आमी चलोंक जाय. आनी चल्लीं म्हणटोच आमकांय तेच भाशेन जेन्ना दुसऱ्या उदेशी तांच्या पातकांक लागून आमकां सोंसचें पडटा, तेन्ना आमकां कितें जाता? चडशें आमी रागान बदता वो आमकां दूख लागता आनी हे भाशेन आमी निराशी जाता. त्या वेळार हें निराशीपण पळय आमचें आसा तें देवा सोबेन दवरूंक जाय, जेजू सोबेन दवरूंक जाय. आनी तो मागीर आमकां घोटाय दिता. जशे भाशेन ताणें आपलें जिवीत आमचे पासत वारयलें, तेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां आमच्या कुटुंबान हें दाखोवंक लागतलें. तें सोंपें न्हय. कित्याक आमी जाणो कशे भाशेन आमी आमच्या घोराब्यान जियेता पळय तें रोखडीच एकामेकाचेर तिडटा आनी कितें जाता तें ओबिरांती नासता, हें जाणो आमी. पूण हो सगळो संदर्भ घरचो बदलोंक जाय जाल्यार जेजू आमकां घोटाय दिता. म्हणटच आमी खालतेकायेन ताचे कडेन विनंती करया आनी तो खरेपणी आमकां आपल्या गोठायेन पवित्र आत्म्यान बोत्तलो आनी जशे भाशेन देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवंक जाय, तेच भाशेन तो जो आमचो मोग करता ते भाशेन आमी ताका कोठोन एकामेकाचो मोग करतले. आयकलां आमी हें, पूण आमी खूब फावटी प्रॅक्टीस करूंक जाय करिना आनी करूंक जायना. कित्याक लागून? कित्याक आमी थोड्यो वस्तू तिचोर आदारून दवरूंक जाय. कितें दवरूंक जाय? कशें म्हणून आमकां घोटाय मेवतली? देवाक आमी आजीर सदांच सांगूंक जाय, पूण प्रॅक्टीस केल्या उपरांतूच तें घडटलें. ताका लागून रातची आनी सकाळची हो वेळ एकदम म्हत्वाचो आनी मोलवंत. आख्खी रात आमी अशीच सादता, ती आमच्यान बरे भाशेन सारूंक जाता जेजूक एकवटोन. हांव तुमकां हें सदांच सांगीत आसां. कित्याक लागून? कित्याक हेंच जावन आसा आमचें जिवीत आनी हे परी आमी तो जियेत जाल्यार आमचें जिवीत खरेपणी स्वर्गांत तशें संवसारांत जियेलें जातलें. आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटयेन धरया, दोळे बंद करया
आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका आमी आजीर जावया आनी आमचे भितर आसा तितलेय जेजूचे आनी आमी आपलेपणांत आपणायलेले आनी दुसऱ्यांनी आमचे थापलेले हे सगळें जेजू सोरशीं दवरया. आनी ताच्यानूच आमकां तातूंतली सुटका दिवंक जाता कित्याक तो आमचे पासत मेलोलो आसा आमकां सुटका दिवच्याक. आनी ह्या दिसांनी आमी खोलायेन ह्याच वस्तूंचेर मोगाचेर नियाळ करतले हांव आनी आमकां ताची घोटाय मेळटली. घरच्यां बरोबर खरेपणी आमी मोग दाखोवंक लागत जाल्यार आमचें जिवीत आमी खोलायेन जिवंक लागतले हांव आनी दुसऱ्यांक आमी एक नमुनो जावंक लागतले हांव. जेजू ही कृपा तूं आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक फावो कर. उबी रावन आमचो आतां भावार्थ आमी उच्चारया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका क्रुसांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुजूबी करूंक येतलो. पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसोणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमच्या मोगाच्या बापाचे वेंगेंत रावन आमच्या काळजाचे आवडे ताचे मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेचो भावार्थ गोट करूंक गरज ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचें सदांच बरें करून आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. गरिबां आनी गरजेक सांपडलेल्यां पासत गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी कोविड-19 हे पिडे आड झुजूंक जे वासीन काडलां ते सगल्यांक बऱ्याक पडूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमा सोमेस्तां पासत आमचो भावार्थ अगड परिस्थितींनी दोंडोल ना जावंक आनी जेजूच्या कोश्टांतल्यान आमचो भावार्थ गोद जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची खासगी मागणी देवा मुखार मांडया. भोव मोगाळ बापा, आमचो भावार्थ वाडोवंक आमकां कृपा दी आनी आमचेर ताळण्यो येतात तांतली आमकां निवार. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. C31 संवसारांतल्यो मोनजात बेठो, पेज 41. संवसारांतल्यो मोनजात बेठो, तूं सायबानाका जाल्यो, इतल्यो चालत्यो आनी योग्यो, ओगोनी तांगोश्यो मांत्यो,
तोच बेत तुका कोता पोलोय आनी आमचेर कागलून देवोय तोच बेत तुका कोता पोलोय आनी आमचेर कागलून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोप दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाळ्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्ट मोरणा वरवीं तुजें बोगसोणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोन्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजना लागून तुज्या दोयाळ काळजाचो माय मोग आमी भोगूंक पावूं. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफी आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो, तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नसलेली खास नोश्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मोरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जवणपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात आनी निरोंतरी ताची स्तुती गायतात. Povit, 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उसळगी तुका सूय सूय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उसळगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुराची बोलबोला वरवीं तुवें आमकां सोडून सुया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय
देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार माडये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे आतां ताकाय कोटोन सगळीं आमची त्या सामानान धरून म्हणया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरोशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटो आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धरून दुतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर सगळ्या जाणांक आजीर आसलेल्यांक आनी हेरांक घरां आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका कोटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूच्या कोटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 48 आमकां पुरो जेजू D3. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रामाणीक आमकां ताचो कुबीस ताचे पुरो आमकां पुरो
दोळे धापून वो थोडो वेळ जेजू बरोबर भितरल्यान सारया आनी भितरल्यान आमकां गोठाय ताची जाय. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. खुर्साक खिळायलोल्या जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी खुर्सार वारयल्लें रोगत जालें आमचें पिवण. आमचें मरण आमचो बावार्द गोट कोत्ता. ताचें मरण आमचो बावार्द गोट कोत्ता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तो ताच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावंक आनी बोरवाशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. थोडोच सुकोत मातसो बसात. काल सांगे आमकां असो निरोप धाडलेलो आसा की 5 लोकां वयर जमा जावचें न्ही म्हणून. म्हणटच म्हाका रिपोर्टांनी विचारलें आयज मिसां आसतलीं. हांवें म्हणलें आतां निमाणें वखदां तर लोकांक सांगशात तशें कशें कळटलें. म्हणटच आमी म्हणलें आयची मिसां जशे भाशेन जाता ते भाशेन घेवया लोकांक आमी. म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक आमी घेतलेलीं आसा. ताचेर ताणें सांगलां शिडका आसा म्हणून सगळें बाकीचें. आतां फुडें कितें जातलें तें आमी नको, पूण आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आमी तुमकां कळीत करतले. हांव ऑफिशियल बजिलिका बॉर्न जेजस ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां फुडल्या दिसांनी कशी मांडावळ आसतली ती तुमकां सांगतले. पूण तरी पूण आमी आदल्या वर्सांनी तशेंच करताले. बेरेस्तार, शुक्रार, सोनवार इगोर्ज बंद दवरताले. पूण आमी सांगेच्या आदेसाक आमचे सेवा धर्म घेतले. आदीं घेनासलेले पूण ह्या वर्सा घेतले आमी. पूण आतां त्या गायडन्साक लागून कितें जातलें तें आमी नको. तरी पूण आमचो म्हणणें तूं कार्यावळ तशी आसा आनी तुमच्यान मागीर यूट्यूबाचेरूय पळोवंक जातलें. हें सगळें बंद जायत जालें तरी पूण. तर 5 बुधवारा दीस होली थर्सडे मीस आसतलें. मागीर दुसऱ्या दिसा 3 शुक्रारा दीस, पवित्र शुक्रारा दीस 3 आनी निमाणें म्हणचे सोनारा दीस रातीक 11. पूण आमी तुमकां सांगतल्या की 10 शुक्रारा दीस खुर्साची वाट आसतली आनी दुसऱ्या दिसा 10 सायबीण माय बरोबर 7 तिचे ते भाले जे तिच्या काळजाक तोपले पळय ते हे भाशेन ही मांडावळ आमची आसतली. तुमच्यान यूट्यूबाचेर पळोवंक जातलें तें. सगळीं उबी रावन आतां आमी मिसान आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आनी आसूं. सोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडोपकार. पेज 92 म्हजो पाटलाव करूंक F15. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खुशी जाल्या तुजो गुरी सुबा चोये माचे पाटल्या आपणाचो जिवाचो जो मनीस मोकोता
आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासना गोगडायता आपल्याच्या जिवाचो जो मनीस मोगता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासना गोगडायता